Sporaccia mana Noegi trucun gaya Sorve sporaccia mana Noegi trucun gaya Sorve sporaccia mana Noegi trucun gaya आमचे खातीरोचोल्या ताणे करून दाखया सर्वेस्पराच्या माना संतोषाने गीत गाया सर्वेस्पराच्या माना संतोषाने गीत गाया सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता एल्टन डिकोस्टा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया दुसरें देसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या पिटर सायमन आयज ताच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया आनी ताच्या घोराब्याक फावो ती बुजवण दी म्हूण मागुया तशेंच आयज आमच्या मागण्यान दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात लिना नोनीस आग्नेलो रॉड्रिगीस नताशा नादाफ आनी मॅथ्यू माशॉन देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया आमचे फिरगोजेची 400 वर्सां मनोवंक आमी तयारी करता हे तयारेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया आयज सायबिणीची भेट ह्या घोराब्यांनी जाता नाकेली मानेल मिस्किता देवसा पिकेन मिंगेल लुकस दाबोली आगुस्ता आब्रांचिस होली क्रॉस एलिझाबेथ रॉड्रिगीस आल्त दाबोली पीटर वालिस बिहाइंड नेस्ली जोआना नोनीस रेजना मुंदी नॉलिटा पिंटो आल्त चिकाली फाउस्ता अल्मेदा ह्या घोराब्यांचेर सायबीण मायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आज पवित्र सभा भाग्यवंत मातेव ह्या 2 दोतांची वर्तमानाकाराची परब समरमता किरीत भाशेन जेजूचो पाटलाव ताणें केलो आनी आपल्या बरोवपान जेजून केल्ल्यो सगल्यो मिलाग्री आपल्या बरोवपान जेजून केल्ली जायती नवलां ताणें ह्या शुभ वर्तमानांत आमकां बरोवन दवरल्यात हेचे दिसाक देवाक आमी दिनबासूया हे देवाचें उतर किरीत भाशेन पवित्र आत्म्याची सुचोवणेन आमकां मेळटा तेन्ना आमी अदीक आनी अदीक देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां कुतकुतीत कृपा आनी बोड ह्या मिसान मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर्पदविदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यां उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बड अपराध हे पासत भाग्यो सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सुमिया काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर सुमिया काकुतकोर मोहिमा देवाक ओ स्वर्गीयानी शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा देवा
बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकांता मोहिमा देवा ओ स्वर्गीय आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एक्या सुता सोम्या देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत गो तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे मोहिमा देवा ओ स्वर्गीय आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची जेसू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर मोहिमा देवा ओ स्वर्गीय आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी आमेन. प्रार्थुया देवा आमच्या मुगार बापा दोल वसुंधरा मातेवाक जेजूचो धर्मदूत जावं व्हडी काकलुतीन तुवें विचून काडलो आपलें जिवीत बदलून सगळ्या काळजांत ताणें जेजूचो पाटलाव केलो आनी तोंडान लेखणेन आनी रोगतान आपल्या गुरूचें शुभ वर्तमान परगट केलें तेचूर बेन तुज्या पुताची शिकवण घेवंक आनी भोव करून आमच्या जिविताचे नवे चालीन ती परगटूंक भाग्यवंत मातेवाची विणवणेन आमकां करपा दी या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान रासवूच चलयता सासनाच्या हा सासना भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप भावां भयणीनो हांव सोम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागता तुमच्या आपोण्याक सोंपता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी सदांच खालतीं जायात दुलोब आनी सोंसणिकायेची एकामेकाक मोगान सोंसात आत्म्यान दिल्लो एक वोट शांतीच्या बानपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात तुमकां आपयल्यांत तेन्ना एकाच बोरवाशान तुमकां आपयल्यांत तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा एक सोमी एक भावार्थ एक स्नान एक देव सगल्या वयर सगल्या भितर आनी सगल्या सवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप क्रिस्तान वांटून दिलां त्या प्रमाणे आमचे मदल्या जोण एकल्याक एक खेरीत देणें दिल्लें आसा थोड्यांक ताणें धर्मदूत केले थोड्यांक प्रवादी थोड्यांक शुभ वर्तमान परगटणार थोड्यांक गवळी आनी शिकोवपी ह्या देण्यांचो शेवट म्हळ्यार हो तांचे सेवे उद्देशी बोक्त सोपूर्ण जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक अशें शेवटाक आमी सोगलीं भावार्थांत
आनी देवाच्या पुताचे ओळखींत एक जातले हांव आनी क्रिस्ताचे बोरतेन संपूर्ण मनीस आमी जावंक पावतले हांव. देवाचें उतर. आमचो जबाब. शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. पोतून म्हणया. शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब. शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना. उतर म्हळ्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब. शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उद्गार. आमी तुका वाकणटाव देवा. तूं सर्वेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेताव. धर्मदुतांचो मोहिमेवंत जमो तुका वाकणटा सर्वेस्परा. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. मातेवा परमणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. तुमचो चलत वेताना जेसून मांडवीर बसुल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, मोशे पाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलो आसतना सोबार दोळ वसुलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेसू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिसेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, दोळ वसुलदारा आनी वायटव्यां सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेसून जबाब दिलो, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटकारांक ही वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका दोया जाय. दुबावावीण सुगुण्यांक न्हय पूण ओगुण्यांक आपोवंक हांव आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक पवित्र सभा भाग्योंत मातेव ह्या दोन दुतांची शुभ वर्तमानाकाराची परब समरुमता. We celebrate today the feast of Saint Matthew, the Western Church. The Coptic Church celebrates the feast tomorrow, and the Eastern Church celebrates the feast of Saint Matthew on 14th of November. कितें भाशेनी परब ह्या शुभ वर्तमानकाराची आमी समरुमता तेन्ना आमकां कितें भाशेन एक व्हड देणें पवित्र सभेक. कित्याक हो जावन आसलो एक दोळ वसुलदार. तो रोमकारांक बाबा भयणीनो आपली सेवा चाकरी दितालो आनी दर दिसा तो पट्टी फारीक करिना तांचे फाटल्यान लागतालो. जायत्या जाणांक कुडीक नागयतालो, जायत्या जाणांची पट्टी उदीक घेतालो. तेणी तर फारीक करूंक ना जाल्यार दोन वसुदार कसो उदीक तांकां बाबा भयणीनो आनीक त्रास दितालो. आनी हे भाशेन आपलो वावर करता आसतना तो रोमकारांचे
ह्या हुकुमाक खालती आसलो. भयणीनो, जेजू ताका मांडवीर बसलेलो 2 दिसाक पळयतालो आनी पळयता आसतना जेजू तोय पळयतालो, पूण जेजू ताका आपयनासलो. एका दिसाक ताचो वेळ आयल्या उपरांत जेजून ताका आपयलें आनी म्हणलें, मोशे फाटल्यान ये. आनी बाबा भयणीनो, कांय चिंतूंक ना, आपूण ह्या मनशाच्या फाटल्यान वेता. हो एक प्रवादी, हाचे लागीं कांय ना, रावंक घर ना, कांय ना, ताचे शीस भोंवतात बेश्टेच. हें कांय चिंतिनासतना, आपली सुरक्षा चिंतिनासतना ताणें जेजूचो पाटलाव केलो. पाटलाव करता आसतना आपलें सगलें सांडलें. रोमकारांक बाबा भयणीनो पाट करप म्हणजे तुका सोजा फावो जाता. हें तो भिवन आसतना जेजूचो पाटलाव ताणें केलो आनी ताच्या घरा जेजू गेलो आनी तांगेर बसून जेवण ताणें केलें. म्हणटात की शुभ वर्तमान घडयेक माथेवानूच बरोवंक ना, पूण ताच्या हेर शिसांनी घडये बरयलां आसतलें अशें थोडे आमचे जाणार म्हणटात. पूण आमी पळोवंक गेल्यार हें शुभ वर्तमान कितें भाशेन माथेवान आपल्या जिवितान ज्यो घडण्यो आसल्यो, जे जेजून आपल्या जिवितान एक देवाचो पूत कसो ह्या संवसारान आमकां आपली शिकवण दिवची आसली, ती आपल्या बरोवपान ताणें बरयली. आनी बाबा भयणीनो, माथेवाची पयले सुवातेर एक बरी वस्त म्हणल्यार सगळी लोकगोंती कशी बरोवची ती तो जाणो आसलो, कित्याक तो शिकलेलो आसलो. आनी हाका लागून बरे तरेन ताणें हें शुभ वर्तमान जेजू खंयचे कुडयेचो, खंय थान आयलो, खंयच्या गांवचो, हें बारीकसाणेन ताणें आमकां बरोवन दवरलें. आजच्या दिसाक कांय बरें जेजू ह्या शुभ वर्तमानांत आमकां शिकोवन दिता. जेजू म्हणटा, जेन्ना फारिसेव आनी 2 शास्त्री ताचे शीस माथेवागेर बसून जेवतात खातात ते गुणगुणटात तेन्ना जेजू कांय बरीं उतरां म्हणटा, बरीं आसुल्यांक न्हय, पूण वायटकारांक ही वैजाची गरज. आनी खरेंच भाऊ भयणीनो, माथेव आपल्या जिवितान घडीक ताणें वायट केलें, पूण जेजून ताका आपयलो तेन्ना आपल्या जिवितान सगलें साणून दिलें. इतोपियाक किरीत भाशेन एक मारतीर कसो तो मेलो, पूण आपल्या जिवितान जेजूचो पाटलाव करूंक केन्नाच हांकडेलो ना. एकदां नांगराक हात घातलो, फाटल्यान ओडून ताणें पळोवंक ना बाबा भयणीनो. आनी हाका लागून जेजू म्हणटा, वायटकारांक ही वैजाची गरज, म्हाका बोली नाका, दया जाय. जितलो मनीस आपल्या जिवितान दुसऱ्या सगळें दोयाड जाता, जितलो मनीस 2 दिसा मिसाचे भेटेंतल्यान हें वरदान घेता की जेजू म्हाका आपणाकूच मिटोवंक आपयता, जेजू म्हजें जिवीत सगलें जें गर्वाचें, म्हजें जिवीत आपस्वार्थीपणाचें, म्हजें जिवीत म्हाकाच वयर काडपाचें, हें सगलें साणून आपल्याचो पाटलाव करूंक आपयता. आनी सगळे खालतीकायेन आमी ताचो पाटलाव करता तेन्ना ताका आमी नोमान करूंक न्हय, पूण अदीक आनी अदीक ताणी दिल्लीं तत्वां, ताणी दिल्ली शिकवण आमच्या जिवितान पाळटा तेन्ना तो बाबा भयणीनो आमकां आमच्या जिवितान अदीक पूर्णपणी हें सर्गीचें राज विस्तारूंक आदार दिता. आनी हाका लागून भाग्योंत पावलो एफेसकारांक बरोवन म्हणटा, हांव सोम्याचो कोयदी तुमचे लागीं मागतां, तुमच्या आपोण्याक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. जायत्या जाणांक घडये आमकां बरे प्रवचनकार जावंक आपयल्यात, जायत्या जाणांक घडये आमकां हे पवित्र सभेन बरो वावर करूंक आपयल्यात, जायत्या जाणांक घडये आमकां हे पवित्र सभेन आमचें देणें जी कितें आमकां देणी देवान दिल्यान ती वापरूंक आपयल्यान. जायते फावटी घडये आमी आपस्वार्थी कशीं जियेता, हांव कित्याक करतलो इगोजेन वाव, हांव कित्याक इगोजेन म्हजें वरदान दितलो, हांव कित्याक इगोजेन दान दितलो, हांव कित्याक मिसाक वेतलो, अशें आमची चिंतना. हाचे दिसाक भाग्योंत आपूण पावलो आमकां म्हणटा, एकामेकाक मोगान सोंसात आनी आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. हे उपाय घेवंक भाग्योंत माथेव आमकां एक देख. आपल्या जिवितान ताणें जेजूचो पाटलाव केलो तेन्ना मोरो पर्यंत हो जेजूचो पाटलाव ताणें सोडलो ना. आपल्या बरोवपान किरीत भाशेन
पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन आमकां हें देणें फावो केलें आनी जेजून केल्लीं विस्मितां जेजून केल्लें दर एक शिकोवण आमकां ताणें ह्या शुभ वर्तमानांत बरोवन दवरली. आमकां ही कृपा मागुया. सायबा, आमकां काल्तिकाय दी. दर दिसाक आमी आमच्या जिवितांत दोयाड जावं. दर दिसाक आमी ओगुणी न्हय सायबा, पूण तुज्या सारकी सगुणी म्हूण समजूंक न्हय, पूण आमकां तूं आपयता देखून अदीक आनी अदीक सायबा आमच्या जिवितांत खालती जावन जें कितें तूं आमचें सगळें मागताय तें आमी उदार मनान दिवंक आमकां कृपा आनी बोर दी. हीच कृपा ह्याच भाग्यवंताक फुडें घालून, हीच कृपा ह्या दोन दुताक फुडें घालून आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. दाना तयारी वेळार गीत गोंया गिताचो C18 पेज नंबर 36 C18. Somor pita Cimona somor puya Agni kuno doyar kota Nasayam ci doyar kurya Yadita karos petoita Cici betoya Sarang konto komita Rio kami aiti zavya Surgi jemon koyar sakle Bukan marung lagi sorya Sarokon kiwan sakle Amsyaat miak datus kurya मोशा बाबू बिने मोशान तुमचें बलिदान सुर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घेवन भू मोगाळ बापा भाग्योंत मातेबान आपलें जिवीत आनी सगळे आपले गूण उदार काळजान जेजूचे सेवेन करचिली. तसलेच उमेदीन आमचेंय जिवीत आनी तुवें आमकां दिल्ले गूण शुभ वर्तमान परगडचे खातीर उपयोग करूंक आमी अंतरेकता. ह्या मनान आमी ती आतां जेजूच्या बलिदानान तुका ओंपून दिता. आमचें समर्पण मानून घे हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाचे देवा सोर काळयांचो ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उच्चाक आनी सर्गीची शिकोवण सगल्या मनशांक परगोड करच्याक तुवें ती दोन दुतांचे बुनयादीर तीर आनी गोट बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Ovid, 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 dolbaranzo sorbespo tu, surgani sosar, bolya tuja voivoba, usorgin tuka soy soy.
Sorves povraci navi, Ietata soi, O sorgi tuca soi soi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रगत पातकांचे बोगसणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कुराक. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुसानी पोनशिवनपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवणी बापाक, सिमांव आमच्या आदारी गोवण्याक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा पिटर सायमनाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतल्या एक वरस फाटीं तुवें आपोवन व्हेलो, तसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर जोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची विवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई संगाती चौपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्नुतान सूर काडीत कामानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवीं त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोद्विदार बापा सोरबोंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमकां दिल्लें कार्य पवित्र सभेंत आमी बरे तरेन फुडें व्हरूंक जेजून आमकां प्रार्थना शिकयलां. सगळीं हात जोडून खतखत्यान जेजून शिकयलेलें मागणें आमी म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म तांबले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका जी खुशी परमे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल
तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शरी संवसाराचे आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप करते शिलीच्या जेवणाक आपुल्यान ती सोगले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरीचे म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका आयकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमचे सोशी दीस रात्र आमकां सांबाळ चलयता. ताचे बरे कोणा आसा सोपून प्रिती करतलो. आपलो सांगात आमकां दिता तो देवीक मोगाचो. ताचे बरे कोणा आसा सोपून प्रिती करतलो. आपलो सांगात आमकां दिता तो देवीक मोगाचो. काकताची केली बोटी साडी सोदुया तो. वेची कोत्याक चिंतून दवरता आपल्याच रोगतान नाडयता. बापाक दिता ताका प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भाग्यवंत मातेवान संतोश बरीत काळजाण सुरवंडाराक आपल्या घरा जेवणाक आपूण सन्मान केलो. बऱ्या मनशांक न्हय बगर पातक्यांक आपूंक आयिल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत नवी गोठाय जोडून काळजाची व्हडी उर्बेन आनी संतोशान शुभ वर्तमानाची शिकोवणी पोरमणे आमी जिवंक पावूं हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
सगळीं बरोबर मागणी. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळाकाळी तूं मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुसाची नोदो तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताचे रेलिकेची दोबाचीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जातना पवित्र कुसाच्या बोडान आमचो एकचार तिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशुद्धीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिरीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशे पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बरवंसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगटणारा आमकां कोर. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गीत गाया. गिताचो अंक F13, पेज नंबर 91. F13. Sami Boche, Ushadado Sami Rache, Mocha Civite Cuspore, Babuina Civite Core, Ushadodan Sami Boche, Ushadado Sami Rache, Mocha civite cuspore, babuina civite core, amci casa cucinata, itolaure bore urka, amso babui asa sorga, amce dosu, amce bata. Gusha sodan sami boche, Gusha dadu sami rache, Moga civite cuspore, Babuna civite core.